दिवचलच्या बितल्ली पेठेतल्या श्री शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरात लक्ष्मीनारायण पूजन उत्सवाक दबाजान सुरुवात जाल्या। बुधवार मेरेन हा उत्सव मनयतले। मजगती शुक्रारा राती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत आनी आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी लक्ष्मीनारायण देवतांचे दर्शन घेतले। शुक्रारा सांजे लक्ष्मीनारायण पूजन उत्सवाची ओनूची मानकरी तारा विजय सरदेसाय हांच्या घरा श्री लक्ष्मीनारायण देवतांच्या मूर्तीचे आगमन जाले। उपरांत विधिवत पूजन जाले। आरती आनी हेर कार्यावळी जाले उपरांत राती श्री लक्ष्मीनारायण देवतांची मूर्ती बितल्ले पेठेतल्या श्री मठ मंदिरात व्हेली। थंय पूजन जाले। लक्ष्मीनारायण पूजन उत्सवा निमतान मठ मंदिरात बुधवार मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। म्हणजे खास करून माझ्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक आणि खास करून बितूरच्या लोकांक शुभेच्छा दिता लक्ष्मीनारायणच्या दिसा। सगळ्यांच्या घरात लक्ष्मी येऊन आणि बरी नांदून आणि अशीच सगळ्यांची भरभराटी जावं आणि हेतूनच आमदार जातात माझ्या बितूरच्या मतदारसंघाच्या जर अशी जर लक्ष्मी नांदल्या लोकांक खूप बरें दिसतलें। परत एकदा शुभेच्छा दिल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।